उलयल्या इतले तुमकां पयलीं उलोवंक मेळनाशिल्लें केन्ना, पूण आयज तुमी आमी पळयलें की सारकें मन उगड करून उलयल्या बजेटाचेर. आमी मनान कांय दवरना, जना पर्यंत पावपा जाय, कारण आमी जनसेवक जावन आसा. आणि खरें म्हळ्यार ज्यो काही गोष्टी आमी उपस्थित केल्ल्यो आसात, मांडिल्ल्यो आसात, तें जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. तेन्नाच आमचें सरकार जें आसा तें चड घटमूट जातलें आनी ताचेर लोकांचो चड विश्वास आसतलो. बेजीक एम्युनिटीज ज्यो आसात पळय त्यो निदान दिल्यो जाल्यारूच 50% गोंयकार जे आसात पळय, जांकां बाकीचें कांयच लागना, तांकां ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी आसात, ताचेर चड फोकस करप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. बारीक बारीक विशय जे आसात पळय ते बारीक बारीक विशय, कारण परत ते सकयल धाडप, वयर धाडप, वयल्यान सकयल धाडप तें कोता येना. आनी इलेक्शन इयर आहा म्हणून ते काही गोष्टी उलयच्यो पडटात. सरप्लस बजेटाचे आमी गोष्टी उलयतात, पूण ही जी गेम जी आहा ती गेम जावपाक जाय, इतलेंच म्हजें म्हणणें. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कसो कितें फायदो जातलो बजेटाचो? म्हजी बेजिकली म्हजो मतदारसंघ हो रुरल एरिया मतदारसंघ, आणि जे काही गोष्टी बजेट गोंयचे मुख्यमंत्र्यान मांडिल्ले आसात ते एक्चुअली कॉमन मनशा खातीर आसात. स्कीम म्हणू नाका, योजना म्हणू नाकात, किंवा फॅसिलिटी जे निर्माण करणार, पण ओवरऑल जर आमी विचार करीत जाल्यार 3 बेजीक गोष्टी दिवपाक तितल्योच म्हत्वाच्यो आसा. त्या गोष्टीचेर वारंवार, म्हणजे मेन म्हळ्यार तुगेले उदकाची स्कॅरसिटी, रस्त्याक पडिल्ले बुराक हो विशय आहा. हेजेर आनी इलेक्ट्रिसिटीचो लपंडाव, ह्यो काही गोष्टी रिवायव, आणि अत्यंत म्हत्वाच्या गोष्टीचेर आमी आज लक्ष दिलां म्हळ्यारूच गार्बेजीचे ढिगारे. हे ढिगारे जर आमी पयस केले जाल्यारूच गोंया विशयी जो मोग जो आहा, म्हणजे जे पर्यटक येतात, जाचेर आमी बरोचसो आमचो रेव्हेन्यू जो आसा तो कलेक्ट जाता, ताचेर लक्ष दिवप बेश्टेच ते जालें म्हणून जावप ना. रेव्हेन्यू येवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान, कारण कित्याक सांग, बरेचशे काही गोष्टी गोंयची जी आणि आज हो गार्बेजचो ढिगारो हो ग्रामीण भागांत पावपाक लागिल्लो आहा, कारण बरेचशे कडेन जाणे कॅमेरा बशिल्ले आसा. थंय आमकां कोण पळयता म्हणून तो ग्रामीण भागांत पावपाक लागिल्लो आसा. तो विशय आज खूब गंभीर जायत चलिल्लो आसा, ताचेर आमी लक्ष दिवपाचें. एमएलए वेंजी वेगसन म्हणलो हो बजेट जे आसा ते दोनूय वर्सांचे सेम कॉपी पेस्ट बजेट म्हणून. नो, आय कॅनॉट से लायक दॅट. कशाक बजेट आनी कितें नवें कितें मांडपाचें आसता. बजेट म्हणल्यार कितें, वेंजी बाबान मातशें थोड्योश्यो काही गोष्टी अंडरस्टँड करता. बट सी, ही इज इन द ऑपोजिशन, आय कॅनॉट क्रिटिसायज हिम ऑल्सो. दुसरी गोष्ट कशें आसा न्ही, बजेट हे कॉपी पेस्ट 50% तरी कॉपी पेस्ट आसतलेंच. ताका फाल्यां सकाळी गोंयचो मुख्यमंत्री कोणूय जालो जाल्यार ते करचेच पडप, कारण इट इज इन द सिस्टम. आमी कोण टार्गेट करपाक जाय म्हळ्यार टार्गेट करपाक जाय. ते सिस्टमा भितर जें आसा ते सिस्टमा भितर आमी मुखार वचपाची गरज आसा. नवी इनोवेटीव आयडिया, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपोजिशन ऑल्सो टू गिव. कारण गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान सजेशन्सा खातीर ओपन पोर्टल ओपन केल्लो आशिल्लो. ताजेर कितले सजेशन्स दिले हे क्रिटिसायज करणारे जे आसा. आमचें मत कितें आसा, बजेट प्रेझेंट केले नंतर ते जे ब्युरोक्रेट्स म्हणू नाका, लेजिस्लेचर्स म्हणू नाकाच, किंवा आम आदमी म्हणू नाका, हे सगळ्यांनी हे इम्प्लिमेंट करप आसता. फाल्यां सगळें प्रपोजलूच आयला ना. उदाहरण दवरया, ताजे खातीर अवेरनेस करप, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. हे सगळे काही गोष्टी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर. हे सगळे काही गोष्टी करप हें तितलेंच तेन्नाच हें 100% इफेक्टिवली वचपाचें. थँक्यू. आमदार आनी मिनिस्टरांनी सगळ्यांनी 8 सिंबल